पर्रीकराचो उत्तराधिकारी थारावंक एकेवटेन बीजेपीचेच गोंयासावन दिल्ली मेरेन लॉबिंग आनी एकेकल्या युती फुडाऱ्यांच्यो ट्रिपी चालू आसतना आतां भंडारी समाजान ह्या पोस्टाक प्रेशर टॅक्टीक सुरू केल्या. ते फाटभुंयेर गोमंतक भंडारी समाजाची म्हत्वाची खासा बसका मंगळारा पर्वरे जाली. आदले आनी सध्याचे आमदार आनी कांय मंत्री बसकेन आशिल्ले. आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, फोंडेचो आमदार रवी नाईक, मंत्री विनोद पालयेकार, मंत्री जयेश साळगांवकर, आदलो आमदार दामू नाईक आनी आदलो आमदार दयानंद सोपटे बसकेक हाजीर आशिल्ले. आदलो आमदार सुभाष शिरोडकार आनी काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर मात हे बसकेक पावले ना. सुत्रां सांगता ते प्रमाण सगळ्यांनी गोंयचो फुडलो मुख्यमंत्री भंडारीच जावंक जाय म्हूण थाराव घेतला. गिरीश आनी सुभाषानूय खंय तांची सहमती समाजाक कळयल्या. 25 नोव्हेंबराक समाजाच्या संघटनेची वेंचणूक आदलो एसजीपीडीएचो चेअरमॅन अशोक नायकाचें नांव अध्यक्षपदाक फुडें आयलां. 30 तारखे मेरेन खंय पॅनल जाहीर जातले. वेंचणुकेंत गडबाजी नाका म्हणूनय चर्चा जाल्या. मनोहर पर्रीकारा उपरांत पक्षाचोच वा समाजाचोच न्ही, गोंयचो सगळ्यांत मोठो लीडर खंय श्रीपाद भाऊ. पक्ष ताका मुख्यमंत्री करता जाल्यार ती गजाल खंय बरीच. काल जी सगळे जे आजी माजी आमदार आतांचे जे आमचे केंद्रीय आयुष मंत्री किंवा आमचे फोंडेचे आमदार बाब श्री रवी नाईक, आमचो मंत्री बाब जयेश साळगांवकर, बाब विनोद पालयेकर, तशेंच आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकर आसात किंवा दिलीप परोळेकर, दत्तप्रसाद नाईक, दामू नाईक आनी बाकीचे हे दयानंद सोपटे, हे सगळे समाजाचे बाकीचे आसले. हे येणाऱ्या काळात समाजाचे जे इलेक्शन ठरलेले आहा जे 25 नोव्हेंबराक, त्याच्या संदर्भात एक डिस्कस करप आनी समाजान इलेक्शन ना जाता एक व्यवस्थीत अनऑपोज जे आमी समाजा भितर एक निवडून हाडप अशें म्हणून एक ठरलेलें आहा. कांय नांवां सुचयलीं, ताची फुडली एक बैठक आनी एक बैठक जातली. सो हेच्या बद्दल समाजाच्या मिटिंगे बद्दल जी आमची बैठक आसली सर्वपक्षीय बैठक आसली. डेफिनेटली प्रत्येकाक दिसता की आपलो मनीस सदांच सीएम आसचो म्हणून. कोण जावं तुमचें? पण आमचें तशें कांयच येना. फाटल्या एका श्रीपाद भाऊ आनी एका श्रीपाद भाऊ इज द टॉलेस्ट लिडर इन भारतीय जनता पार्टी आफ्टर श्री मनोहर पालयेकर. आनी डेफिनेटली एक समाजाचो म्हणून न्ही, गोंयचो सगळ्यांचोच आज एक मोठो नेतो जो आसा आज श्रीपाद भाऊ आसा, जाका प्रत्येक सेक्शनाचो रिस्पेक्ट आसा. एंड ही इज द लिडर ऑफ एंटायर गोवन. सो लेट अस नॉट गेट समाज इन बिटवीन. आनी डेफिनेटली इफ पार्टी थिंक्स ही शूड बी द चीफ मिनिस्टर, इट्स अ व्हेरी गुड डिसिजन. बीजेपी सरकारचे नेतृत्व हे श्रीपाद नायकान करपाक जाय अशी भंडारी समाजाची मागणी. पक्षा भितरूनच भंडारी समाज युनायटेड जाल्ल्यान पक्षा समोर एक नवो पेज निर्माण जाला. टोरंटा खातीर चेतन गावस.